काकोरा वाठारांत दिसान दीस उदकाचो प्रश्न वाडत आसा। घराक नळाची जोडणी आसा, मात नळाक उदक ना। उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर नवी उदकाची पायपलायन घातिल्ली, तरी लेगीत ह्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा। दिसाक वरभर सुद्दां नळांतल्यान उदक येना म्हूण थळावे सांगता। दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना, मात दिसाक 2 वरां तरी उदकाची पुरवण वेवस्थीत करा अशी मागणी थळावे करीत आसा। आमी उदका खातीर आनी कितले तरी दीस त्रास सोंसचे पडटले असोय प्रश्न थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो। आता कितले जाले उदक येना? जाले कितले दीस बारीकूच येता हद। आणि कितले म्हणजे दिसाक कितले फावटी येता उदक? उदकूच येना तुझ्या ह्याच टायमार येता आमकां सांजेचे। कितलो टायम? कितलो म्हणून ते दोन बालदे वता वयता। हा वयता आणि मागीर खंयसून हाडटा उदक? बांयचे आमी बायना आमकां। आणि तुझ्याकडे जाता आता हाडपाक उदक? कोणाकूय करूंक लायता बायना। बरें। आणि मागीर तूं आतां बांयचे हाडटा तर उदक? मेळना जाल्यार मागीर कोणाकडच्यान बाय भरून घेता। म्हाजे मेन कांय सारकें ना काडून काडपा। आतां कितले दीस जाले तूं अशें करता? येना जाल्यार धांवता म्हाजी बायची। उदक तर जाय। हय उदक नासतना जाता। आमची भुरगीं आहा न्हू, भुरग्यांक न्हांवपाक उदक जाय। भुरग्यांक पळयना तूं कितलें उदक लागता तें। हय। तुमकां आतां डेली उदक येता? उदक येता पूण हेच भाशेन। आतां एवरी वीक ऑफिसान वचून सांगता तुमी ते येतात म्हणटा सारकें। पयलीं न्यू पायपलायन घालून 2 दीस उदक बरें सोडलें, बरें पास सगळें हॅपी जालें। पूण ते दिवसांनी ना उदक। ओके। सद्दां म्हण आमी वचपाचें ऑफिसांनी सांगपाक। मिनिस्टराक आमचो सुभाष पडे तेका लागून फोन करून सांगलें, तेणी म्हाका आपण पळयता म्हणून आयज पासून तेजेर खबर ना। पूण ह्या उदकान आमी पीस काडपाक बिलां सारकीं भरपा बील सारकें येता। उदक येना पूण बील सारकें येता। पूण कितले म्हणजे दिसाक कितले टायम उदक? 2 हे कोल्ले पण येना उदक आमकां। ते बायन येता, हेच बायन उदक येता। मागीर कितें फायदो तूं सांग? न्यू पायपलायन घाला आमी 1 वरूच येता। 1 वर येयला कोण केन्ना अर्दें वर येता, कोण 2 वर येता, पूण हेच बाय। सो ते कितले दीस जाले अशें चल्लां? आतां पयलीं 2-3 वर्सां कशें जालें, आतां न्यू पायपलायन सेम प्रॉब्लेम तोच। कितें म्हण न्यू फायदो आहा? कितें मागणी कितें आहा तुमची? मागणी म्हणून उदक तर लोकांक सारकें दिया न्हू। बिलां तुमी आतां दिता आनी उदकूय सारकें दिवंक जाय न्हू। आमचें कितें आतां तूं सांग, तो फाटीं सांगो मिनिस्टर 40% लोकांक आपूण 18 वरां उदक दिता। हांवें ताका सांगलें सर आमकां 18 वरां 2 वरां उदक दी आमकां। 18 वरां उदक भरतलें आनी तुमकां काम ना आनी दुसरें। ताका खबर आहा ST लोकांची। तो ST लोक सांग्यान न्हू सुभाष दिता, तो ST लोक सोडना। आनी तुमकां कितें सांगलेलें तुमी जेन्ना मेळ्ळे? सांगलें तेन्ना आपूण पळयता आनी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व उदक दिवंक लायता। आमकां पायपलायन नवी घेतलो, उदकूच आमकां सारकें येना। आतां बारीक येता, इतले त्रास सोंसचे पडटा उदकाक लागून। आमी आतां बांयचें उदक लोक आतां पंप लायता उदक भरता। कितें फायदो आमकां तो पायपलायन घालून? कांय फायदो ना आमकां। नवी लायन केन्ना घातलेली पायपलायनाची? म्हयनो मायज जातलो न्हू, म्हयनो मायज जातलो नवी पायपलायन, तरी उदक आमकां सारकें सोडिना। मागीर तुमी कितें करता? आमी आतां तो आनी सदां ऑफिसान तेंच्या सदांच म्हणून सांगता पूण सोडिना। कितें करपाचें आतां? कौशल्यानी आमकां उदक भरचें पडटा, नळाचें भायर सावन आमकां उदक घालचें पडटा भरून। स्टोर करून दवरता उदक तर म्हणजे आयज म्हणजे 2 दिसांक बीन पावपाक जाय म्हणून? कित्याक गॅरंटी दुसऱ्या दिसा परत येतली म्हणून ना न्हू तुमकां? आयदनां भरून दवरचें पडटा न्हू आमकां। प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून। ओके। मागीर बांयचें उदक सगळीं जाणां पिता तर तुमी? बांयचें पिना आतां तें पिड्यार जाला न्हू बांयचें उदक। नळाचें आमकां भरून दवरचें, तें आमकां कपडे धुवपाक यूज करचें पडटा। कितले दिसांनी येता उदक? का उदक येच ना? उदक येता पूण बारीक येता। जे पावना तुमकां? पावना तें आनी रोखडें बंद करता। कित्याक आतां 6:30 सोडलें 7:30 म्हणल्यार बंद करता। 1 वर लगून सारकें सोडिना। सामकें बारीक। आतां आमची पळय देवटी बाय, देवटेक म्हणल्यार फास्ट येवंक जाय जाल्यार न्हू, कांय ना, एक दीस येयनात। ओके। उदकूच मेळना। आनी तुमी उदक खंयचें पिता मागीर? बांयचें हाडटा न्हू, देवळा कडेन कॅनान हाडटा वचोन। ओके। तुमकां म्हणजे बालदे बिलदे भरून दवरच्यो पडटा? हय, आतां उदीक सद्दां भरून दवरचें पडटा पियोंक बांदून। आनी कपडे बापडे उंक मागीर बांयचें हाडटा। आमकां हेवूय हाडूंक मेळना, पंप पयस जाता न्हू, लोकांच्या दारांतल्यान घेता लोक। कितले दिसांनी उदक कितले दिसांनी येता? बोरीना पासून आमी बांयचेंच हाडटा। ते टायम कोणाक आहा? आमी हेज्या फाटल्यान नासतली। सारकें बारीक आसता उदक? हय, काय येवंक कोत्तलें काम? उदक पावत ना।
गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.